बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. मोगाच्यानो, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकतें संतोषान उरता. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आज आमकां ती दोडो संभ्रम. पयलो भाग्यवंत आंवकार मरयेच्या स्वर्गा व्हराणाचो दाबाजो. कथावीण आंवकार मरयेक संवसारांत तिची जिणी संपल्या उपरांत कुडी आत्म्या समेत तिका सर्गाक उबारून व्हेली म्हणली भावार्थाची सता हे फेस्त परगडता. दुसरें, आमच्या भारत राष्ट्राक स्वातंत्र्य लाभुल्ल्या दिसाचो उगडास काडटा. तिसरें, कालमाडींत वेलंकणी सायबिणीच्या प्रतिश्ठापनाचो दीस देखून आमकां कालमाडी फिरगजगारांक फेस्ताचो दाबाजो. ह्या तिनी संभ्रमा खातीर देवाक आज आमी अर्घ दिवया. मरयेचे स्वर्गावरण आमच्या भावार्थाचे किरण. देवाच्या योजना प्रमाणे जियेल्ल्या मरयेक सर्गार उबारून व्हेल्ले परी आमी देवाचे कुशेप्रमाणे जियेल्यार आमकांय सर्गींचे बाग फावो जाता. आमच्या राष्ट्राचो स्वतंत्र दीस आज आमी आचरण करता. आमच्या राष्ट्रांत धार्मीक स्वातंत्र्याची गरज आसा म्हणलें समजून घेवया. आमच्या भोवारी जावची गणितां पळयतना मरये परी धैर्यान देवाक साक्ष जावन आमचे स्वातंत्र्य जबाबदारेन जियोंक मरयेचो आदार मागया. आज आमी मरी शेगुणी जिविताक आदर्श म्हणलो संदेश नियाळ करता आनी लोकांच्या गरजां खातीर हे मिसाचे बलिदान भेटयता. मरयेचे शेगूण आमच्या जिवितांत जियोंक जाय आसची कृपा आनी मजत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवन घेवया. हे मिसाचे बलिदान फावो ते बरी भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता म्हणवया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां संपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
द्या. भोवर्त्य देवा आमच्या बापा, निष्कळंक आमकार मोरयेक तुझ्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारून व्हेली आनी हे पर्याक्य पवी सभेचो बरवसो तिचे सवें तुवें संपूर्ण एक पावयलय. आमचें काळीज आनी मन सदां सर्गींच्या सुखाचे दवरून खालतीकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियो आनी शेकी आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो चडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनांच्या ससना. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवां सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सल्ल्याची पेट तातूंत आसली दिश्टीक पडली. तेदवां अंतराळी एक व्हड कुणां दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांया तळार चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट. तेदवां अंतराळी आनी एक कुणां दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताच्या हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले सिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मार्ग जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होच तो लंकडाचे बेतकाटेन सर राष्ट्रां वयर राजवट चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्माल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना उजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री आरण्याक पळोवन धांवली. तेदवां सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटगी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें. उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी. ओफीच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो खाशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफीच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्या
संभ्रमान ती मुखार येता आनी रायाच्या मंदिरांत ती भितर सरता. ओफीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफीच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. सा पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, आतां निजाकी क्रिस्ताक मेदल्यांतलो जिवांत उठयला. मारण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपणी येता. जशें आदांव थंय सोमेस्त मरतात तशें क्रिस्तांतय सोमेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण हर एकल्यांक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सकाळची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत जेदवां सर्व राजवडकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपोवन दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयान तळां घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पाडव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयान तळां घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतार हें. देवदूतांचे कोर संतोषानी उल्हास पावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवन धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेश्वरान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतेल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेश्वराची वडवी गाता.
म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान वडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे ते पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळत. संततेतावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत होडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मोरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय भोवमोगाच्या भाव भयणीनो, भारत देश स्वतंत्र जावन 70 वर्सां संपयता आनी 70वें भारताच्या स्वतंत्रोत्सवाचो संभ्रम आमी संभ्रमून आसा. आनी ह्याच दिसा पवी सभा मोरयेच्या सर्गावरणाची परब संभ्रमता आसतना कलमाडीकारांक आज हांगासर मोरयेचे भलायके मायेचे वेलंकणी सायबिणीचे वार्षिक परब आमी हांगासर संभ्रमता. मोरी माय स्वतंत्र स्त्री, पूण तिका लाभलेलें स्वतंत्र जबाबदारेन तिणें सांबाळलें. जबाबदारी नातलें स्वतंत्र न्हय. जावंक पुरो आमच्या ल्हानपणार या तांच्या भुरग्यां लागीं आमी विचारता जाल्यार एक पावटी आमकां ह्या केदाळा बंद पासातावन सुडका लाभता गे म्हणटा आमी. कित्याक भुरगीं आसतना आमकां एक कायदो आसा, वडिलां विधेय जायचे, वडिलांनी सांगलें आयकाजे. एका तरेचें गुलामपण आमकां भोगता. आनी तेच खातीर आमी पळयता जायत्या कुटुंबांनी भुरगीं वडिलांच्या विरोध उपराडटात. म्हणजे म्हाका म्हजें स्वातंत्र्य दी. पूण भुरग्यांक ह्या 18 वर्सां या 20 वर्सां भरता म्हणसर संपूर्ण स्वातंत्र्य दिवंक जायना. कित्याक ती भुरगीं ल्हान देखून तांकां जबाबदारी घेवची सकत आसना. तेच खातीर आमी पळयता जाल्यार सरकाराचो कायदो जर तर ड्रायव्हिंग लायसन्स दिवचे जाल्यार 18 वर्सां भरल्या शिवाय दिनात. पूण थोडे पावटी आमची भुरगीं वडिलांचे उतर आयकनासतना वडिलांनी तांच्या फायद्या खातीर भुरगीं ल्हान आसतनाच तांकां व्हेकल दिल्लें आनी तें व्हेकल काडून घेवन तांणी केल्लीं तीं कर्तुवां आमी जाणा असो साबारांचे जीव उबल्ले आसात. हांगासर स्वातंत्र्य जबाबदारी नासतना चलोवन मनीस आपलो अहंकार ह्या बेजबाबदारी दाखयता आनी हाचो परिणाम तांकां मात्र न्हय पेल्याकी अवघडाक मनीस कारण जाता. न्हय फकत भुरग्यांनी आमी कोणेय जावन दी जबाबदारी नातलें स्वतंत्र आमी चलयता जाल्यार तें अवघडाक अपायक कारण जाता. परत्यान आमी ट्राफीक रुल्स काडून घेवचे जाल्यार लायसन्स दिता आसतना जबाबदारी दिल्ली आसा आमकां. पूण थोडे फावटी आमचो सुरूभाव आमी दाखोवंक वचून ट्राफीक कायदे पाळी नासतना स्वतंत्र म्हणल्यार हांवें कशेंय चलयत कितेंय करयत म्हणल्यार त्या अहंकारान वाहनां चलोवन अवघडां घडलीं आसात. थोड्याच वर्सां आदीं आमच्या एस कारावळी जंक्शना लागीं तवळसो SP अण्णामलय थंयसर आसतना एक व्हडलो मनीस येता आनी बायकार येता आसतना बायकार उलोवन येता, हेल्मेट ना. पुलिसान रावयल्याक पुलिसा उलटा तो उलयता.
तुझे लायसन्स खंय आसा म्हण विचारल्या तो म्हणटा म्हजो बापूय कोण म्हण तुका गोत्ता आसा गी म्हण तो फोन डायल करूंक वता आसतना पुलिसान एक कांसुला वाजोवन ताजे फोन काडून धरणी मारल्या उपरांत ताका इल्ली बोध आयली. असली जायतीं घडितां घडोवन आसा, ती घडोवन गेल्लीं घडितां जाल्यार आजकाल आमच्या भोंवती कितें घडोवन आसात. मोबायल आमच्या लागीं आसा, जबाबदारेन ती मोबायलां यूज केलीं जाल्यार ताचो बरो फायदो आमकां आसा. पूण आज तिनसो मोबायलां बेजबाबदारेन टॉयलेटांत बाथरुमांत दवर न्हू दुसऱ्यांची मर्याद वाऱ्यार उबोवची कामां जावन आसात. देखून हांवें म्हणलें स्वतंत्र जर तर जबाबदारी नासतना आमी चलयता जाल्यार अवघडाक कारण जाता. मोरी आमची माय सर शगुणांची राणी ती. तिच्या शगुणा विशीं सांगचें जाल्यार एक या दोन शगुण न्हय, तिचें जिवीत आमा सर्वांक एक शगुणाचे आदर्श. सगळो पवित्र पुस्तक तिणें आपणाचो करून घेवन तें पवित्र पुस्तक तिचे थंय जीव घेता आनी देवाचें उतर जेजू क्रिस्त तिचे तावन जल्म घेता. असले आवयचे खंयचे शगुण म्हण आमी काण घेवचे? एक वा दोन. संपूर्ण तिचें जिवीतच शगुणांचें जिवीत. आनी प्रत्येक तरान ती स्वतंत्र स्त्री म्हणटा आसतना एक जबाबदारेची स्त्री जावन ती आमकां जबाबदारी घेवंक शिकयता. मोरयेक ल्हानपणार तिच्या वडिलांनी तिका देव मंदिराक समर्पण केल्लें आनी असल्या संदर्भार देवदूत तिका संदेश हाडून येता म्हणून तूं देवाच्या पुताची आवय जावंक पावतेली. हांगासर मोरये स्वतंत्र आसलें, देवाचे आपोवणे स्विकार करूंक या तिरस्कार करूंक. पूण मोरयेन धैर्यान तें आपोवणे स्विकार केलें, एक आंवकार आवय जावंक. आनी ती जबाबदारी तिणें जिवितांत आयल्या सर्व कश्टा संकश्टा मदें सांबाळून व्हेलें. आनी मोरी जिविताची जबाबदारी सांबाळटा आसतना आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता आसतना कशें आमी धैर्यान रावयत म्हणलें ही मोरी माय आमकां शिकयता. देवाचो पूत तरी जेजू ल्हान बाळोक आसतना इजिप्ताक तांणी धांवोन वचोंक आसलें, पळोवन वचोंक आसलें. आनी थंयसर तांची म्हणली कोणीच नासल्या त्या जाग्यांत तांणी एक बंदी जावन जियोंक आसलें. पूण असल्या संदर्भार जावंक पुरो तांकां तांचोच म्हणलो गांव ना, तांचो म्हणलो लोक ना, परकी गांवांत ती जियेत आसतनाय तांचे भितरलें स्वातंत्र्य कितेंच बादाक जावंक ना. बिकॉज दे एक्सपिरियन्स द इनर फ्रीडम. आंतरीक स्वातंत्र्य तिका आसलें देखून भायलीं घडितां तिका खंयच्याच रितीची डिस्टर्बन्स हाडूंक शकली नात. मोरी त्या बंदडेंत आसली तरी तिका भितरलें स्वातंत्र्य आसलें. कित्याक देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरून ती जियेली. त्या खातीर देवाचो संदेश आयल्या वेळार हांव देवाची चरण दासी म्हणून देवाच्या कुशे खालती मान घालूंक ती सकल्ली. जेजू बाळोक आसतना ह्या 12 वर्सांचो जाता आसतना देव मंदिरांत सुकोन गेल्ल्या वेळार मोरी आपल्या पुताची सदना करता, देव मंदिराक वता. एका तरेची कावजणी तिचे तें आसली. पूण एक आवय जावन परत्यान कुटुंबाची जबाबदारी भुरग्यांतय तिची जबाबदारी ती दाखोवन दिता. देवाचो पुत्री ताका सवाल विचारता, पुता कित्याक तुवें अशें केलें? आनी मोरी आमकां वडिलांक शिकयता आमच्या भुरग्यांनी सूख केल्ल्या वेळार तांची सूख तांणी वळखून घेवच्याक, तांची सूख तिदवूंक मोरी माय आमकां आदर्श जावन आसा. हिस्स मोरी माय पेल्याच्या गरजेंत पावच्याक ती आमकां आदर्श जावन आसा. देवाची आवय जावचें भाग तिका लाभलें तरी मोरी माय हंकारान बरना. आपणाचो स्वार्थ ती चिंतिना. बगार तिची संबंदीण एलिझाबेथ गर्भेस आसा म्हण आयकल्लेंच ती आपणा विशीं चिंतिनासतना पेल्याच्या गरजान ती पावता आनी धांवून धांवी ती एलिझाबेथीची भेट करून तिका कुमोक करून थंयसर ती वेता. जेजू 30 वर्सांचो आसतना काना शारान लग्नाक गेल्ल्या वेळार त्या कुटुंबाची गरज समजून आपल्या पुता लागीं विनंती करता, पुता कितें तरी कर थंयसर. काना शारांतल्यान काल्वर पर्वत पर्यंत मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनंती करीत आसली. तीच मोरी माय काल्वर पर्वतांत तिच्या
स्वर्गावरणांतल्यान आज पर्यंत आनी येवच्या दिसांनी ती आपल्या पुता लागीं सदांच विनंती करता. देखून आमी मोरये मायेक साबार जाग्यां लागीं मान करचो आसा. फातिमा सायबीन, लुर्द सायबीन, गौदालिपे ह्या खंयच्याय गांवांनी. कित्याक असल्या गांवांनी ह्या जाग्यांनी ती प्रत्यक्ष जावन तिणें दिवचो संदेश मनशांनी जिवीत परिवर्तन करून देवा थंय फाटी येवच्याक. न्हय फकत तिच्या जिविताच्या काळार, तिच्या मरणा उपरांत सर्गा राजार सयत रावून मोरी माय तिची जबाबदारी सांबाळून आसा. सर तिच्या भुरग्यांनी आपल्या पुता लागीं येवंक जाय म्हणून. हिस्स मोरी माय इतली वर्ती तरी तिच्या जिवितांत ती समाधानान जियेल्ली आनी जायत्या फावटी मौनपणान ती जियेली. पवित्र पुस्तकांत मोरयेन उलयल्लें भोव थोड्यांस आमकां आयकूंक मेळटा. देवदूतान संदेश हाडल्या वेळार ताच्या लागीं इल्लोसो कितें म्हणटात क्लॅरिफिकेशन, हें कशें घडचें, हांव अजून आंवकार. वा एलिझाबेथी भेट केल्या वेळार थंयसर देवाची स्तुती ती करचें. जेजू सांडून गेल्या वेळार पुता कित्याक अशें तुवें केलें. काना शारांत थंयसर पुता तांकां वायन उणें पडलां, कितेंय कर. हे थोडे 4-5 संदर्भ सोडल्यार मोरी मौन जावन आसली आनी ह्या मौनपणांत ती देवाची खुशी सोदून आसली. आज आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालता जाल्यार 90% प्रॉब्लेम आमच्या उलोवण्या वरवीं जावचे. असलें एक कुटुंब जोडें केदाळारी झगडें. फायनली तांकां पुरो जावन ती येजाका लागीं वेतात तांकां डिवोर्स जाय म्हणून. आनी विगार म्हणटा खंयच्या कारणा खातीर तुमकां डिवोर्स जाय. आमच्या घरांत झगडें मुक्त जाल्लें ना. एकाक एक उतर उतोवन ते उतरांक खंय खंय पावतात. देखून ह्या मनशा लागीं जियोंक जायना म्हणून ते डिवोर्सा पावतात. तवळ्ळो तो येजाक म्हणटा बरें, पूण डिवोर्स तुमी चिंतच्या पयलें हांव तुमकां एक टेस्ट दितां. 1 म्हयनो म्हणसर तुमी करा आनी कितें जाता की पळय, उपरांत तुमी येया पळया मागीर. तो म्हणटा स्त्रियेक, तुजो घोव कामांतून आयिल्ल्या वेळार तो कितेंय उलयता ह्या झगड्याक कारण जाता जाल्यार तूं तोंडांत इल्लें उदक घालून गोंट बंद दवर. जायत म्हणटा न्ही ती घरा येता आनी घरा केदाळारी घोवान झगडें स्टार्ट केलें जाल्यार ही तोंडांत उदक बंद दवरून रावता. आनी अशेंच दीस वेता वेता ती पळयता घरांत संपूर्ण समाधान, झगडें ना. 1 म्हयनो जाल्लेच ती फाटी घरा लागीं वेतात आनी म्हणटात आमकां डिवोर्स नाका, आमच्या घरांत आतां समाधान आसा. पूण फादर, एक सवाल, तोंडांत उदक घाल्ले वरवीं आमच्या कुटुंबांतल्या झगडें तें रावोंक कारण कितें? तोळपाद्रा म्हणटा इतलेंच, दोगांयनी उलयलीं जाल्यार झगडें जातात. एकल्यान उलयतना एकलो मौन रावल्यार झगडें पयस जाता. अशें तुमच्या कुटुंबांत समाधान आयलें. देखून मोरी आमकां शिकयता जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमी रायट, हांवें केल्लेंच सारकें, पूण थोडे फावटी कुटुंबाच्या समाधाना खातीर, आमच्या बऱ्यापणा खातीर मौन रावचें कितल्याकी बरें. देखून मोरी आमकां म्हणटा खंयचेंय कारण मेळ्ळें म्हणून झगडें स्टार्ट करचें नाका, बगर मौन रावा. जावंक पुरो आमकां सोसूंक मेळटलें, पूण देवाची खुशी कितें म्हूण समजून घेतलें जाल्यार थंयसर आमकां बरेंपण लाभता, समाधान मेळटा, सोंसणीकाय मेळटा. ताच्या की वर्तें एक आनी एक शेगूण जावन आसा मोरये मायेचो, क्रिस्ताक पेल्याक दिवचें. हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्लें बरी. मोरी एलिझाबेथीची ती गर्भेस आसा म्हणून खबर आयकल्लीच तिच्या भेटेक ती वेता आनी थंयसर एलिझाबेथ म्हणटा, तुज्या न मानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडलोच, म्हज्या कुशव्यांत आसल्या बाळकान संतोषान उडी मारली. म्हज्या सोम्याच्या मातेन आवयन म्हज्या भेटेक येवचें भाग कितलें वर्तें गे म्हणून. म्हणजे देवाचें उतर आयकून ते परी जियेल्ली मोरी माय, तें उतर तिचे थंय आतां जीव घेता आसतना ती तें उतर पेल्याक दिवंक गेल्ली.
मोरयेन एलिझाबेथीची भेट केल्या वेळार तें देवाचें उतर जेजू क्रिस्ताक तिका दिल्लें. आनी तिस मोरी माय आज म्हाका आनी तुका मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पेल्याक भेटता आसतना त्या क्रिस्ताक दिवच्याक आनी आमी भेटिल्ल्या मनशाक तो क्रिस्ताचो संतोष लाभच्याक ती आमकां व्हरतें आदर्श जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी मोरयेच्या स्वर्गावरणाची परब संभ्रमत आसतना मोरयेचे सर्व शेगूण आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. आनी मोरयेचे शेगूण नियाळीचे जाल्यार मोरयेची ती लदीन आसा. हर एक शब्द तिका उल्लेख केल्ले तिच्या जिविताचे शेगुणाचे कुरवाची मोतयां ती जावन आसात. तर ही सर्व मोतयां ह्या तिच्या जिविताचे शेगूण कितें म्हणल्यार आमी समजोंक ती लदीन न्हय फकत आमकां बायपाट करून आमकां तेच वेग्गी जायचे म्हणल्यार ते टपा 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 करून वेचे ते एक शब्द आमकां समजान आमी उलयलो, पूण आमी स्लोली नियाळन आमी ते उसारले जाल्यार ताजो शब्द आमी अर्थ करून घेवन ताजो अर्थ कितें म्हण समजोंक प्रयत्न केलें जाल्यार आमी भेटोवचो तो तेरसी अर्थ बरी जातलो. आनी मोरयेचे शेगूण आपणावंक आमकां तिचे तावन तिच्या विनवणेद्वारे तिच्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा म्हाका आनी तुका लाभतली. ही कृपा आमची आमी करून घेवया. देवा तावन आयिल्ली आमी देवा थंय फाटी वचोंक आसा. जशें मोरी मायेक स्वर्गावरणाचो सस्नीक जिविताचो तो कुरो लाभलो गी तो कुरो म्हाका आनी तुका राखोन आसा. आनी तो कुरो आपणाचे जाल्यार ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोरये माये बरी देवाचें उतर संपूर्णपणी आमच्या जिवितांत ते आयकोंक आनी ते परी जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी अशें जेजू क्रिस्ताची आवय भाव भयणी जावन सर्गींचो मुकुट आमी जोडया. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापा, सर्गांनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभावलो, आमकां मरयेंतन जल्मलो, पोन्स पिलेताकाल ताणें कस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमची मागणी आयकता, पूण ताच्या की वर्तें आमी सर्वांनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन आमकां मोरयेची देख घेवन भगिनपणाची जिणी जियोंक तो आशेता. तर मोरये मायेक लाभलोलो तो सर्गींच्या वैभवाचो कुरो आमचो करून घेवच्याक ह्या संवसारी भगिनपणाची जिणी जियोंक त्याच देवा बापाचो आदार मागून आमची मागणी ताचे समोर आमी भेटोवया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेच्या स्वर्गावरणाचे सत उखलदर आपल्या ताब्यान आसच्या देवपर्चेक मोरयेचे देखीकाल चलोवन सर्गाराजाचे वाटे कुशीन चमकोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वतंत्रसो दीस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचेर तुजी आशिर्वादां वोत. देशाच्या मुखेल्यांनी आनी परजेक माया मोगाचें एकवटाचें न्याय नितीचें राज बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. पिडे वरवीं आनी उतर प्रायेर एकसुरपणान कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणीक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसनिकायेच्या स्पिरितान बोर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंबांत जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या
काजारी पासोत मागता ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळोवंक करपा लाभय. तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर्व अडखळीचेर जैत व्हरूंक तांकां करपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर युव जाणांक तुज्या पांयतळा समर्पिता. जिवितांत कश्ट अनवरां येतना आनी घाल्ली योजना पोंताक पावनासल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरोसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी देवाचे कुशेक खाल जावन जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां पासत आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली सर मागणी दयेन आयकून घे. मोरये मायेची देख घेवन शेगुणाची जिणी जियोवन एक दीस सर्गी तिचे संगी तुज्या वैभवांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्वीकार करे बापा. उंड्या वनासगी भेटयता विदेणी मानून तुगे बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. गाडी मोगान दिता तुका. आशीर्वादीत म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी आपल्या पवित्रेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घे. प्रेतीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत आमकां मोरये सर्गार उबारून वेलाय देखून सगळे रचने बराबर वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिचे विनवणेन कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. होड दीस हो संतोष असो, ताचे मायेच्या सर्गावरण असो.
तो देव सैमान एकलोच पूत तुजो तुझ्या सांगाता रसनार सर जिवासो तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या अजापान मनशा सैमान पूत जावन आयलो भाग्यवंत आमकार मोरयेसो देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय फोंडांत बगार आयच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबारून व्हेले महिमेन एक दीस संपूर्ण जातेली ते तुजे पोवी सभेसो तिका केली आरंभ आनी परम रुपकार तुजे वाटसुरे परजेसो केली तिका थीर बरवसो केली बुजवणेसो थारो देखून वर्णून वजत असल्या आनंदान मोरयेचें स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रसने बराबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंत दिता नसतंते पर्यंत तुका हे निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्या सुपवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो
ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नेक दान तो आमकां करूंक आनी अशे देवाचे माये भोव भगवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या वैभवी रक्त साक्षांच्या समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्या त्या दायजान आमकां वांटो मेळोवन तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावक कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, जराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापाच्या, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावरतांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजे महिमा बगून सासणां दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो गुरजान एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती.
पळया तो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सोमेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजान सोम्या तूं ये, मोगान तुका स्वागत करता. दुर्बळ पिडार काळीज म्हजें, नंदन जावं तुज्या येड्यान. उड्या रुपान तूं काळजावन म्हजें आत्मीक पोशण जाता. उड्या रुपान तूं काळजावन म्हजें आत्मीक पोशण जाता. सेवच्याक तुका बाबो ना म्हाका,
प्रार्थया. महिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमकां मोरयेच्या कुशव्यान जियोन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पुर्ती केली. तस जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सतमंता. जावन तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवन पुनर्जीवनपणाचे बी आनी खात्री हे देणे आमकां फावो कर. तुवें सर्गार उबारून वेले आमचे मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू तुमचो मोग करता. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. चेर तुमच्या कुटुंबाचेर खंडी जावन ती बेसांव घालतली. तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सणांक शांती आनी समाधान दितली. हें जावन आसा आमचें मागणें. तुमच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. ह्या नोवेनाच्या मिसाक आयिल्ल्याक मरियमाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. सांगता हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे प्रधान याजक स्टीफन लुवीस मास्कात ते वावर करतात. व्हडा मोगान हांगासर आयल्यात. हे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयलां, आमच्या खातीर मागला. जोगतो संदेश ताणें आमकां दिला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर 6 भेटवणी केल्या आमच्या मोगाचे पदराब अदीक मानादीक आल्बन डिसोजा रेक्टर आत्तूर बजेलिकाचे ह्या पुणशताचे शिल्पी ते जावन आसात. व्हडा मोगान हांगासर ते येतात. 6 भेटवणी केल्या आमच्या संगाता. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगाताच आमच्या सांगाता आसात फ्रेड डिसोजा पिर्गज याजक मुदारांगडी. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. गायन मंडळी उडपी सांजेचे आयचे 11 मीस जाल्यार तुमी हांगासर आयल्यात. मधुर ताळ्यान तुमी गायन केलां आनी आमकां मागोवंक कुमक केला. तुमकां आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोरयमाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. देव बरें करूं. उबे रावया.
वेलंकानी सैबिणी भगवान कुर्साचे कुर्वेन देवराम आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.